हांगासर जमिल्ल्या सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो परबी भेटयता आनी भारताच्या स्वतंत्र सैनिकांक जेणे वांटो घेतलो त्या सगळ्यांक हांव परत एकदा आर्गां ओंपतां। रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून दिवपी आनी एक म्हत्वाचो उद्योग म्हणल्यार मायनिंग। सध्या हो उद्योग बंद आसा आनी हो उद्योग बंद जाल्या उपरांत त्या कुटुंबाचेर येयल्ल्या समस्यांची सरकाराक जाण आसा आनी ताजेर उपाय काडपा खातीर हो मनीस मुख्यमंत्री थोड्या दिसां पयलीं आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतल्या आनी तांकां तांच्या बरोबर बाकी सगळ्या मंत्र्यांकूय भेट घेवन हो प्रश्न बेगिनात बेगीन सुटावो जावचो म्हणून ते प्रयत्नरत आसा। आनी आमकां सगळ्यांक अशा खबर आसा की हो प्रश्न जो आसा हो बेगिनात बेगीन सुटावो जातलो। राज्यांतल्या बेकार तरणाट्यांची समस्या सुटपा खातीर आमी पळयता की वेगवेगळ्या पद्दतीन रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध करपा खातीर सरकारान जायतीं पावलां उचलल्यात। कांय दिसां भितर सरकारी खात्यांनी नोकरी भरती जातली आनी ही प्रक्रिया जी आसा ही ऑलरेडी सुरू जाल्ली आसा। त्याच बरोबर गोंयांत येवपी नवीन उद्योग आसतले, स्थानीक तरणाट्यांक रोजगाराच्यो संधी मेळच्यो म्हणून हातूंत खास उपाय योजना जी आसा ही आतां सरकारान आंखलेली आसा। आमी पळयता की स्वयंरोजगार हाचेर भर दिवपा खातीर गोंय सरकारान गोंय स्टार्टअप पॉलिसी EDCच्या वतीन सुरू केल्लें इन्क्युबेशन सेंटर किंवा EDCच्या वतीन सुरू केल्लें स्वयंरोजगार अशे कितलेशेच उद्योग गोंयांत सुरू केल्या। शेतकी वेवसाय आसतलो, दुग्ध वेवसाय आसतलो अशा खातीर खास येवजण्यो ज्यो आसा ह्यो स्वयंरोजगार चालीक लावपा खातीर सरकारान आंखलेल्यो आसा। प्राथमीक स्तराचेर विद्यार्थ्यांक बरे संस्कार आनी सुसंस्कृत पिढी निर्माण करपा खातीर मूल्यवर्धन शिक्षण हे खूब म्हत्वाचें आसा आनी हे मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपा खातीर स्वच्छता, वाहतुकीचे नियम, पर्सनल हायजीन, योग अशा वेगवेगळ्या शिक्षणाचो आस्पाव हो प्राथमीक शिक्षणांत ऑलरेडी केल्लो आसा। आरोग्यदायी वातावरणा खातीर स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय हे ध्येय आमी सगळ्यांनी दवरपाक जाय आनी ताकाच लागून प्लास्टिकेचेर बंदी घालपाच्या नदरेन सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्या। कोयराची विलेवाट लावपा खातीर साळगांव हांगासलो प्रकल्प 100 टन कॅपॅसिटी आसलेलो प्रकल्प 250 टनाचेर करपाचो सरकारची इच्छा आसा। आमी पळयता की ह्याच पद्दतीचे प्रकल्प बांयणी आसतले, काकोडा आसतले अशा पद्दतीचे नवे प्रकल्प हांगासर सुरू करपाचे आसा। त्याच बरोबर सैमाची काळजी घेवपाची आनी पर्यावरणाचे राखण करपाची ही आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। सरकारान जरी प्लास्टिकेचेर बंदी घातली जाल्यार त्याचो परिणाम दिसतलो जाल्यार आमी ताची सुरवात जी आसा ताची अंमलबजावणी आसा ही आमच्या पासून करपाक जाय आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ताचेर बंदी घालपाची आनी आयच्यान आमी सगळे जाण प्लास्टीक वापरचे ना हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाक जाय। गोंय सरकारान अंडर द आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाच्या सकयल बाब रघुनाथ नायक पिराय 91 वर्सां, मारियानो आर जुजे डिसल्वा पिराय 73 वर्सां आनी शिवय्या मरियाल पिराय 64 वर्सां हाका ताची जाणटी पिराय आनी दुयेंत हाका लक्षांत घेवन आयच्या ह्या स्वतंत्र दिनाच्या दिसा तांच्या शिक्षेक सूट दिवपाची ठरयल्या आनी ताका बंदखणींतल्यान सोडपाचोय निर्णय घेतला।